काणयेचें नांव कमराबांद. बरयणार डॉक्टर झीटा लोबो. सादरकर्ता रनिटा पायस. तो नग दाखय म्हाका. लता म्हणा लागली प्रदर्शनाच्या जनेलांत दाखवणेक दवरल्ल्या सोन्याच्या ब्रेसलेटा कुशीन बोट दाखयत. सेल्समॅनान सगळी ट्रे भायर काडली आनी तिच्या फुड्यांत दवरली. हाका कितलें मोल पडटा? तिणें विचारिल्लें. तिचे मुखार उबो आसल्या ताचे खाडकेची सावळी सोबाय तिका वंबली. चश्मा फाटल्यान आसले दोळे बारीक दिसतेचे. तो नग म्हणाली ती एक ब्रेसलेटाक बोट दाखोवन. तो नग ताणें तुकलो. मेस्पायंत्राचें बटन दामलें आनी सांगलें की 30,000 रुपये. म्हाका हो पळोवंक जाय. हाचें मोल कितलें जायत? आनी एक नग काडिल्लो तिणें आनी ताका दिलो. ताचेर आशिल्ली डिजायन मातशी वेगळी. परतून तुपचें आनी मोल मेजचें काम जालें सेल्समॅनाक. तो म्हणा लागलो 25,000 रुपये. तिका समजायत म्हणा लागलो तो. मॅडम, हो तुज्या हाताक बरो वंब जाता. ताची दिश्ट तिच्या दोळ्यांचेर खंचली. लतान आपली दिश्ट सकयल केली. सोबीत आसा मूं म्हणलें ताणें. भोव आकर्शण असो नग. हांव जाणा म्हणा लागली ती. आनी मागीर हांव घेतां तो. ब्रेसलेट कस्स पळयलें तिणें. तो काडून कुशीक दवरलो ताणें. मॅडम, दुसरें कितें दिवं? हां राव. तिणें आपल्या पर्सांतली एक सोड कानाची कुडकां भायर काडली. ताचो घुणो सारको रावना, सडील बसता. म्हाका तीं कानाक घालूंक जायत नात. खंय वाटेर शेणोन गेल्यार विसरतलो ना. हे वाटेन दाखय, हांव पळयतां. तिच्या हातांतले कानाचे ताणें घेतलें. हीं कुडकां रिपेरी करूंक जातात, सेल्समॅन सांगूंक लागलो. एकाच म्हयन्या पयलें मोलाक घेतिल्लीं तीं कुडकां. तीं बदलून दिल्यार बरें आशिल्लें. बदलून दिवंक जावचें ना. ते नग हांगा दवरल्यार रिपेरी करून दिवंक जाता. लतान ताकाच पळयलो. खंयचें धैर्य पळय. कुडकां ताच्या हातांतलीं ताडून काडून पळयलीं तिणें. मॅनेजराक पळयचें म्हाका म्हणा लागली ती. हांवूच मॅनेजर, अर्जून सिंग. ताच्या ताळ्यांत अधिकार असो भर्म आशिल्लो. तिच्या दोळ्यांकच पळयलें ताणें तिरस्कारान. त्या दोळ्यांनी राग आशिल्लो. खंयच्या कास्ताचें शॉप हें? आयब आशिल्ले नवे नग विकतात तुमी? गरम जावन तिचें उतर पडलें. जिवितांत सक्कळी संपूर्ण जावन आसना मानेस तिणी. हांव पळय भांगार नग मोलाक घेवंक आयलां. तुजो वेव्हार तें इकसो मात्र. तुजें रामाणें आयकूंक येवंक ना हांव. लताक पिंगतेक सडलो. जिवीत संपूर्ण न्ही म्हणून तुजे कडेन शिकची आशा ना म्हाका. नवे नग रिपेरी करूंक नाकात म्हाका. ते दळा ते पोरणे जाल्ले बरे दिसतात. तुज्यान ते बदलूंक जायना जाल्यार ते हांगास सोडटां आनी दुसऱ्या शॉपाक वचून भांगार घेतां. अर्जुनान तिणें सांगिल्लें वळखून घेतिल्ल्या बरी केलें आनी समाधान करचे बरी उलयलो. सॉरी मानेस तेणी. ते नग तूं म्हजे कडेन सोडनोस. तांकां जाय एक गुणो इल्लो गूंड करा इल्लो. तें काम जाल्लेंच तुका पसंद जातलें तें. बिलकूल. तिचें तोंड थंड जाल्लें दिसलें ताका. देखून धैर्य घेवन म्हणा लागलो तो. तुका रिपेरींत तृप्ती ना जाल्यार आनेक फावटी येताना आमी ते नग बदलून दितां, दुबाव नासतना. म्हजें उतर आसा. आमी तें बदलून दितां ही भास सेल्समॅनाची? तरी पूण कुडकां ताच्या हातांत दिलीं लतान. तीं आपल्या कुमकेदाराक दिलीं ताणें
आनी रशीद बरोवंक सांगली. मागीर ब्रेसलेट काडून रशीद बरोवंक गेलो तो. तिकाच पळोवन म्हळें ताणें, बरोच नग विंचलाय तुवें. आपले दोळे रुंदायले तिणें. भोव बरें, त्या कुडक्या प्रास हस्सो बरो दिसता. तिच्या ताळ्यांत नंजी आसली. सारकें मानिस्त न्ही. हो ब्रेसलेट एके मोगरेवाली बरी तुज्या हाताक बसतलो. तो एका ल्हान पेटकुलांत नाजूकायेन दवरलो ताणें. तुजे फोन नंबर दिशी जाल्यार ती कुडकां तयार जाल्लींच तुका आपयतां. वेव्हार विकतलो आनी गिरायक म्हणलो गांच मोडून पडत येतालो. आपले नंबर बरयलें तिणें आनी ताका दिलें. आपलें वोंट तिच्या कानांत लावन तिच्या दोळ्यां कुशीन गुंडायत. तुज्या दोळ्यांक सारकीं बसतात हीं कुडकां. पूण दोळे मात ताचे प्रास चड उजवळटात. ते उलयतात म्हणा लागलो तो. आपले दोळे धांपले तिणें. तेन्ना अर्जुनान ते पवसाणेन चुमले. घुणो सारको बसता. ताणें आपल्या बोटांनी तिच्यो काना पालव्यो पोशेतना कानांतलीं कुडकां उजवळलीं. लता ताका लागीं गेली आनी एके वाली बरी रेवडली. तेन्ना तिणेंय तिका लागीं सरोन कामाशेचे काजुळे केले. ताच्या दोळ्यांनी आसलेली समदिराची थंडाय उठोवणेचे गरमेन उस्सांबोळ जाली. लतान ताका आपले वेंगेंत येवकार केलो. आपले जिणयेंत हेस्स घडयेक राखून आसले बरी. सैमाचे वडणेन सगळी लज आनी मर्याद कुशीक लोटली. बऱ्या वायटाचो कुडसो कसलो न्हू. मनायिल्लो उमो सगळो गडी मिरवून उमाळ्ळो. समाज भर्म आनी समर्थ उतरोन. ती एक दादलो आनी बायल म्हणलें शिंतीत मात्र जिवें उरलें. तांच्या मास्कोटांच्या बावळ्यांची दांब तिचे उबेल्ले गरमेक ताळ नास लागली. सगळे हुमाळे थंड पडोन येताना लता जीव भरोन परतून जिवाळ्ळी. आनी एके केपेक लालेवन. हांवें दाखयल्ल्या रुपा सोस्सो एक कमरबांद जाय म्हाका. गिरायकी म्हणा लागलो. भांगाराच्या नगाची एक तस्वीर दाखयत. नगाच्या मदें 3 कोणाची शिस्त, भोंवतणी वाली आनी फुलां, कांजीवरम साडी न्हेसिल्ल्या पेंगटार. एके व्हंकलेचें पिंतूर तें. साडयेची आंगवयली शीर खांदार आनी सकयल पोटार मेळोन उक्ती पडिल्ली बायले नाजूकाची बुंबली. फोटोग्राफराक सामकी तस्विरेंत धरूंक मेळ्ळिली तरी व्हंकलेची पाट भाव पडून बागवल्ली तरी सकयलें पोट सामकें आपालिप्पा उजळटालें. इतलेंय करूंक कितलें भांगार जायत? वसंत कामतीन विचारलें. उण्यारुणें 200 ग्रामां पडटलें. आईची दर मनान धरून सांगचें जाल्यार कितलो जायत खर्च? लेख करून सेल्समॅनान सांगलें. कांय 4 लाखाचेर बसत. बो बरें, तितल्या कामाक जाय पडसो भांगाराच्यो बिस्किट्यो घेवंक जाय म्हाका. म्हाका पूट सोने मेळाजे. वसंताचें राजाव. बो बरें म्हणत अर्जुनान गिरायकाक हेर रुपां दाखोवची उमेद केली. तुजे कडेन असल्या प्रास चड सोबायेची रुपां पळयल्यांत हांवें दुबायंत. ती हाडूंक वद्दोंक ना म्हाका. शिवेकर मंगळूर एअरपोर्टांतलो कंट्रोल आनी तपासणी म्हणटना वांदेनस वांदे. सगळें काम गांवच्या सोनार शेटींनी केल्लें जाय म्हाका. केल्लें सगळें हांव दाखयल्ल्या रुपाक ताळ पडाचें. इल्लो तरी फरक आसा न्हय. भोव बरें मानेस्ता. आमच्या कामाची मोर आसतली त्या नगाचेर. मॅडमेक आजाप करूंक म्हणलें ताणें नाजूक हांसो तोंडार पातलावन. व्हय म्हणलो वसंत. हो मनीस कितें उलयता सगळो दीस. गरज नातलीं प्रसंगां.
तयार करूंक कितलो तेंप लागतलो? 2-3 दीस पुरो. सारकें सांगल्यार बरें, 2 या 3. सेल्समॅनान कुमकेदारा कडेन विचारून मागीर सांगलें, 3 हप्ते. रशीद आनी कामाचेर ऑर्डर घेवन दुकाना भायर समकलो तो. घरा वाटेन कार चलोवन वेताना आदले उगडास जिवे जाले मनांत. कमराबांद दवरल्ल्या पेटुलाक पोशेत आसतना लग्नाच्या दिसाचेर वचून रावली ताची उडास आनी ताची चिंतना. संस्कारां रितीचो धुवोर, रिसेप्शन आनी अखेरीक व्हंकले बराबर एक सुरो लग्नाच्या कुडांत. आपणे आंगभर घाल्ल्या भांगारा राशींत सोनार शेटीच्या दुकाना बरी सोंपताले लाता. ताचे पंदा एक मोठी चेन, सडकोणाचें भांगार आनी पोवळी, नवरत्नाची चेन, काळ्या आनी भांगाराचें मंगळसूत्र हेरां नगांकडेन दाव मारून आसले बरी दिसताली. कमराबांदा वयर शिवा पार्वतीलें कांतायिल्लें सोन्या पदक, सक्कड रंगाचीं कांकणां हाताक गांठीतावन कोंपरा पर्यंत, फुलां आनी सोने आनी झर आनी ब्रॉकेडीचो साडो. इतलें पुराय वावून ते व्हंकलेक कितली जडाई जावंक जाती म्हणून मनांत इराय लागलो वासंत. लताचें आंग एक नग काडून कुशीक दवरून न्हिदूंक तयाराय जाल्लें. ताचो न्हवरो ताणें काडूंक दवरिल्लें सगळें जूं पळोवंक पडलो. अखेरीक काडलो ताणें आपलो कमराबांद. तेच घडये आपलो हात ताच्या हातांचेर दवरलो ताणें. वाली आनी फुलां ताचे पेंकाट एकच वेंगेंत धरून उरलीं. ताचो आंगठो काडूंक पळयतना ताणें म्हळें, तो हांवें तुज्या घोवान काडिजे. तिचेर ताका आसल्या समीपपणाचो निमाण संकेत तो. लतान चिंतलें की सदांचें केदाळाय सांगचें न्ही, तें सांगची गरज आसा? हाचो अर्थ जाणाय तूं? एक बायल आपल्या घोवाक बांदिल्लो गुर्तू तो. तशें म्हणत आपणा कुशीन तिका ओडली ताणें. तिचेच कुशेन तो आंकडो निकलावंक जाता. तुजें निस्कळपण आनी आंकवारपण सगळी म्हजी. अशें म्हणत तो आंगठो निकलायलो ताणें आनी तेन्ना तिचें पेंकाट ताच्या बांदान तामशेलें. आपणाकच ताका अर्पिलें तिणें, सोम्याक आनी धन्याक. गणेश जल्मल्ल्या वेळार ती कमराबांदाक मोठी जाल्ली. ताचो आंगठो घालूंक जायनातलें. तिचो बऱ्यांतलो बरो नग म्हळ्यार तुस्सो देखून तिणें उपास करून तो परत घालचो जालो. काजाराक वतना आनी तवळ गोकर्णाच्या देवळाक वतना. आपल्या सुकाळ लग्न जिविताचो उगडास काडीत कारार मुखार वतना वसंताक जिवितांत अवचित आयिल्ल्या गणिताची याद जिवी जाली. ताच्या हार्डवेअर बिझनेस सांगात्यान आनी इश्टान पद्मनाभान तुडवाची मांडावळ सगळी वमती उदारी केल्ली. दाराळ रीण काडून 2-3 वर्सां भितर दिवाळे काडली ताणें. खबर नासतना ताचो इश्टी दुबय पावल्लो. कार स्ट्रीटा वयले 2 दुकानां सोडल्यार ताका उरलें कांय नातलें. आसले सगळे नास जाल्ले उपरांत आपलें रीण फारीक करूंक आनी चड रीण करचें पडलें ताका. भायल्यान ताचो आदलो भर्म उरले बरें दिसतालो. ताच्या मावाड्या बैले कारबार सांबाळिल्ले ताणें. हर एक गरजेंत म्हळ्यार आस्पत्रेक वचूंक, चॅकअप करूंक, बोरा फाल्याक वचूंक, बायलेक आनी भुरग्यांक भायर व्हरूंक हर एकाकी वसंतान रीण काडिचें पडलें. हर एक लेतावन ताणें रीण काडलें आनी रिणाच्या गूंड फोंडांत बुड उरलो. लताक ही गत पळोवन
घोवाचें तोंड केदळाई बेजारान भरिल्लें पळोवन सोंसूंक जालें ना. एकच नग विकून ताणें आपलें भंडार खाली केलें. ताचे कडेन उरलें म्हळ्यार एक ल्हान पेटूल, थोड्यो मुदयो, एक भांगाराची चेन आनी तसो कमराबांद. ती रिणाक आडाव दवरूंक जाय आसलें वसंताक. तिणें सोडलें ना. आंकवारपणांतावन आयापणाक उतरिल्लें तें म्हळ्यार तसो कमराबांद. आपलें बिझनेस बरें जातलें म्हणून लताक समजोवंक पळयल्लें वसंतान. तुका पटलून धरूंक म्हाका लंब हात आसतना तें सोनें खंय म्हणलें ताणें. तें लोहाचें आसून कितें करूंक आसा म्हूण. तें ताच्या मांसांत रिगतालें तें आनी ताका दुखतालें. तिणें ना, जायना म्हणलेंच तिका कुशीन लोटोवन कमराबांद घेवन कोऑपरेटिव्ह बँकाक वचून तें आडवाक दवरलें ताणें आनी दुडू काडलो. रीण दिल्ल्यांनी आनी बँकांनी ताका सपनांत येवन दोस्ताना ताणें आपणाक बरें दिसलें केलें. म्हणजे आसलें आडवाचें पुराय विकून चड वांट्यान रीण फारीक केलें. कमराबांदी केलो विकून. ही गजाल तिका सांगूंक जालें ना ताका. तिणें विचारल्या वेळार ताणें सुकोवन काडलें. कितलें म्हळ्यार हांव तसो घोव. तिका जबाबदार न्ही तो. आपणाक पयशे परत हातांत आयलो जाल्यार सगळे भांगार शिंगार तिका पाटी हाडून दितलो. अखेरीक तिणें भावाच्या काजाराक वचूंक तिचो कमराबांद तरी पाटी हाड म्हूण मागलें. अम्मान म्हाका कारकोळ लग्नाच्या एका साताळ्या पयलें आपयलां. म्हजें भांगार नासतना कशें वेचें हांवें? तें दळासत सांगलें ताणें. तो विकला हांवें. ती सगळी गार जाली. दोळे वाटारले तिणें. पुराय जाल्लें नास म्हणल्यार बरी. कितें तरी बोव मोगाचें सांडून गेल्लो जोप. ती बोब मारतली म्हूण चिंतलें ताणें. गलाटो करतली आनी सपूत दितली. लतान तशें कितेंय केलें ना. तेन्ना सर्पान भूंय भागींत प्रवेश केल्लो. सक्कडी गेल्ले उपरांत कितें करीत म्हूण चिंतलें वसंतान. एकच वाट गल्फाक वची. ताचो मावळो राजेश एमिरेट बँकांत आबुधाबी आसलो. वसंताक एक बरें काम लागून गेल्लें ताणें. दिसाचें बँकांत काम करून सांजेचें बिझनेस विद्यार्थींक शिकोवंक सुरू केलें ताणें. कशिशेन हर एक दिरां मुरोवन सदें जेवण करून दीस काडले ताणें. ताका केदाळ आयला तासो आनी गणेशाचो उडास. आदले मोगाचे आनी उमाळ्याचे दीस उगडास करून आपल्यो राती पाशार करतालो. गेल्लें सगळें पाड सोडून आपलें कुटुंब आदले ब्रिन्स सांबाळचें सपान ताचें. 4 वर्सां संपल्लीं. 2 फावटीं गांवाक गेल्लो. सक्कट सांगती परत आदल्या संतोसाक येतलें म्हणलीं सपनां ताचीं. आपल्या लग्नाच्या 7व्या वर्साक सगळें मांडून हाडलें ताणें. आपले बायलेक लग्ना रातीच्या संतोसांत धलोवंक जाय आशिल्लें ताका. हळदुव्या साडयेंत उजवळतालें लता. सगळें भांगार शिंगार म्हणून तिचें म्हणलें पाटी आयिल्लें. तितल्यार कमराबांद घेवन आयलो तो. ती पुरती मनींच जाली. ताची उतरां मनी आटायलीं तिणें. तो कमराबांद घेवन आयिल्लो. म्हजी सूख जाली म्हणा लागली ती आनी सगळी गळ्ळी. ताणें कमराबांदाचो आंगठो पेंगटाक शिरकायलो. ताच्या पांयां पडली ती. वसंताच्या दोळ्यांनी दुकां भरलीं. आपल्या ल्हान ल्हान चुकीं खातीर ती सुरसुरत आसा म्हणून चिंतलें ताणें. तिका आपले वेंगेंत आरायल्या वेळार तिचें दूख समाधान जावंक नातलें.